सर्वेस्पराचो एक चाकोर अशें उलयता आसतना एक बरें उतर तो उलयलो. एका दिसा एका व्हडले मिटिंगेन ताणें म्हाका आपयलो आनी हांव थंयसर गेलों. आनी हांव वचत जाल्यार तो खरेंच थिंगासर म्हाका त्या स्टेजीर सावन तो म्हाका ग्रिटिंग्स दितालो आनी थंयसर म्हाका तो देवाचें उतर वांटूंक तो आपयता आनी जायते दुसरे चाकोरी आसा. तो सेवक थिंगासर अशें म्हणटालो पळय त्या दिसा, तुका ताणें आपोवंक जाय, पूण तुका आपोवंक ना पळय ताचें कारण जावन आसा. त्या स्टेजीचेर जायते लोक आसले आनी जायते प्रवादी आसले आनी जायते दुसरेय लोक आसले. तुका तर आमी आपयत जाल्यार तुका कितें सांगूंक जाय तूं सांगतलोय आनी तूं बसतलोय, आनी ताजे उपरांत दुसऱ्याक आपोवंक जाय आनी ताका आपयत जाल्यार मागीर थिंगा गडबड जातलो. तो थंयसर कितें म्हणटलो पळय तें म्हाका खबर ना. तो कितें उलयतलो पळय तें हांव नोको. आनी जरी तर तें सारकें ना तें उलयत जाल्यार आमी थिंगा क्रिस्ती लोक आसा ते आनी व्हड व्हड मनीस थिंगा आसतले आनी थिंगासर गडबड जातलो. त्या पासो त्या दिसा थिंगा अशें घडोवंक उपकारना म्हणून थंयसर त्या स्टेजीर ताणें येवचें न्हय. त्या पासो त्या दिसा आमी तुका थंयसर थिंगा आपोवंक ना हें आयकून म्हाका दूख जाली. तांकां संदी दी जाल्यार ते गडबड करतले. आपल्याक जाय पळय तशें उलयतात, जाय तशें थिंगासर म्हणटात, कितें केन्ना उलोवंक जाय पळय तांकां ती खबर ना. आयज जायते लोकांचें हेंच एक विकनेस जावन आसा. हांव दूख दिवपाची कोशीश करना, कितें बरें जाता पळय तें एकदम बरें. हांव उलयतां पळय तें सोजमिका घेयात. जरी तर आमी संदेश दिता जाल्यार सगल्यांक तें सोजमोंक जाय. देवाचे कृपेन बोरलेलें बरें रुचीक पळय देवाचें उतर आमी दीत जाल्यार असलो प्रचार करपाक आपल्याच्या सेवकांक ताणें वेंचून काडला. देवाच्या उतरांत ज्या भाशेन बरयलां तशेंच प्रचार करचो. त्या पासत कॅल्वरी टेंपलांत देवाचें उतर ज्या भाशेन आसा पळय त्याच भाशेन प्रचार करता. वय, हें बायबलान पासून पळोवंक मेळटा. खंय अशें बरयल्लें आसा, पेद्रूची चीट 2 आनी 1. आतां आमी वाजुया पयली पेद्रूक बरयल्ली चीट 2 आनी 2. नवीं जल्माक आयिल्लीं सुपुल्लीं भुरग्यां भाशेन. नवीं जल्माक आयिल्ल्या भुरग्यां भाशेन सुपुल्लीं भुरगीं. एक शुद्ध म्हणटा ताचो अर्थ ओत्मीक दुदाक तुमी आवंडेयात आनी ताच्या वरवीं तुमचे तारुणान तुमी वाडचीं. तुमचें तारुण जालां, तुमकां नवें जिवीत मेळ्ळां काय जाल्यार तुमकां कितें जाय तें तुमी जाणा. तुमकां थंयसर देवाचें उतर ताची गरज. ओत्मीक रुपान जल्मला तांकां कितें गरज आसा? तांकां दूद, तांकां म्हणल्यार देवाचें उतर. नव्यान जल्मल्या भुरग्यांक कितें जाय? दूद. आनी तारुण जाल्ले पळय लोकांक कितें तांकां गरज? देवाचें उतर. जीं कोण दुयेंत जाता तांकां कितें गरज आसा? तांकां भलायकेची गरज. जीं कोण पयशांचे बाबतीन फसलेलीं आसात पळय तांकां कितें गरज आसा? तांकां देवाचे कृपेची गरज. तितून भायर सरोंक एके फामिलीन तर सूख शांती ना, ते फामिलीन थिंगा फूट जाता. थिंगासर कितें गरज? थिंगा शांती थिंगा फावो. तुका भलायकी जाय, तुका समाधान जाय, तुका बरें आसा पळय तें तुका आशीश तुका जाय, हें सगळें तुका मेळटलें. केन्ना तुका हें मेळटलें? जेन्ना तुका देवाचें उतर तूं वाचता तेन्ना. जेन्ना तूं सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरता तेन्ना घडटलें. जरी तर तुका विश्वास करूंक जाय जाल्यार तुका तो विश्वास खंयसान मेळटलो? देवाच्या उतरा वरवीं. आयकोन तुका भावार्थ येता आनी हो भावार्थ देवाच्या उतरा वरवीं येता. जरी तर कोण भावार्थ दवरता आनी जाल्यार जें तो आवंडेता जें तें ताका फाव जाता. जरी तर ताणें विश्वास दवरलो. खरेंच जरी तर तुका व्हडतीं कामां करूंक जाय जाल्यार तुवें भावार्थ दवरूंक जाय. जेजून अशें म्हटलां, तुज्या भावार्थान तुका थिंगा बरो केला. भावार्था वरवीं ताका भलायकी मेवली. तुका तुजो विश्वास तुका भलायकी दिता. सोजमिका मेळ्ळी काय? जरी तर कोणाचेर तुवें विश्वास ठेवूंक जाय जाल्यार ताणें उतर आयकोंक जाय आनी उतर आयकोंक जाल्यार उतराचो प्रचार जावंक जाय. देवाचें उतर प्रचार करिना जाल्यार तें आयकोचें ना आनी जरी तर उतर आयकोना जाल्यार ती विश्वास करची ना आनी तांच्या जिवितांत व्हडतीं कामां घडची नात. पोतून म्हणटा भावार्था वरवीं देवाचें व्हडतीं कामां थिंगा घडटा. आतां तुमीच उतरां आयकात. सोबेंत येता पळय सर एक मनशाक देवाचें उतराची गरज. सोबेन येता पळय थोड्या लोकांक थिंगा तांकां भलायकेची गरज. कॅल्वरी टेंपलान येता पळय दर एक लोकांक देवाचें उतराची गरज. आनी थोड्या लोकांक भलायकेची गरज. आनी थोड्या लोकांक तांकां सर्विसेची गरज. आनी थोड्या लोकांक काजार जावपाक एक बायलाची गरज. थोड्या लोकांक तांच्या बिझनसांत थिंगा फायदो जावं आनी थोड्या लोकांक
तांच्या फॅमिलीन जे प्रॉब्लेम आसा ते पयस जावंक जाय. तुमकां सुजमणी मेवली काय? आतां तुमी आयकात, सगल्या लोकांक पिवंक उदकाची गरज. थोड्या लोकांक सिरप जाय, थोड्या लोकांक टॅबलेट जाय, थोड्या लोकांक पयशांचे बाबतींत कसले तरी हेल्प तांकां गरज. पूण हें सगळें घेतलो तांकां कितें तिंगा गरज तुमी जाणा? उदक. सोबेन येता पळय ते सगळ्या लोकांक सिरपाची गरज ना, सगळ्यांकूच थिंगासर भलायकी गरज ना. पयशांचे बाबतींत प्रॉब्लेम सगळ्यांच्या जिवितान ना, जायत्या जाणांच्या जिवितान सर्वेस्पर बरीं कामां कोत्ता. तुमकां एक बरी सर्वीस मेवल्या, तुमकां बिझनसान फायदो थिंगा जाता. तांच्या फॅमिलीन थिंगासर प्रॉब्लेम ना, पूण थोड्यांच्या फॅमिलीन प्रॉब्लेम आसा. फकत थोडे लोक तांच्या शिक्षणान ते फेल जायत आसा. सगळ्यांक डायवोर्साची गरज ना, पूण थोडीं जाण डायवोर्साचेर पडल्यान. आतां तीं डायवोर्साचेर पडल्या पळय तांकां कितें गरज? शिडकावणी दिता पळय तें उतर, तांकां सुदार करता पळय तें उतर. पोत्तून पोत्तून फेल जाता पळय तांकां कसली गरज? तांकां बूत दिता पळय तें उतर. ज्या घराब्यान थिंगासर तांकां भुरगें ना तांकां कसली गरज आसा? तांचो भावार्थ वाडपाक थिंगासर तांकां तें देवाचें उतर गरज. बोगोर बोगोर हारोत आसा पळय ताका कसली गरज आसा? ताका जैती वोवन जिवीत दिता पळय तसलें देवाचें उतर. घोव बायलांसोर फकत झगडीत करता जाल्यार तेंच्या घरान थिंगा सूख शांती जाय तांकां कसलें गरज आसा तांकां सांगात? समाधान दिता तसलें उतर. आनी दुयेंतान आसा पळय तांकां कितें गरज आसा? तांकां पिकोणी मेळटा तसलें उतर. तांचे भितर भावार्थ वाडटा पळय तसलें. अल्टिमेटली सगल्यांकूच देवाचे उतराची गरज आसा. आनी आमी कॅल्वरी टेंपलान हेंच हांगा वांटाव. देवाचें उतर दर एक प्रॉब्लमांक थिंगासर पयस कोत्ता. देवाचें उतरूच दर एक प्रॉब्लमाचें तें समाधान जावन आसा. ज्या भाशेन देवाचें उतर आसा त्याच भाशेन तें सारकें प्रचार करप. सर्वेस्पराचें चाकोराचें सगळ्यान पयलो हो कर्तव्य. सेवकाचे विशीं तांचे सोबे विशीं म्हाका फोन करून अशें म्हणटात, ब्रदर वो हे भाशेन थिंगा मिनिस्ट्री करता, तो त्या भाशेन थिंगा मिनिस्ट्री करता, हें सगळें हांगासर कितें चलता काय? ह्या भाशेन म्हाका फोन करून जायते जाण अशें म्हणटात, तो देवाचो चाकर कित्याक त्या भाशेन चुकी करता? वो देवाचो चाकर ह्या भाशेन कित्याक थिंगा चुकी करीत आसा? जेन्ना आमी ह्या भाशेन पळयता पळय तेन्ना आमकां कितें कळोन येता तुमकां खबर आसा? तें सोबा जें आसा पळय तें तेंचें अशें, तेंचे देवाचे उतराचेर निर्भर ना म्हणून. आनी त्या भाशेन चलना म्हणून ते पासत थिंगासर ती चुकी करीत आसा. आनी सतीश कुमार गे वयसान स्वर्गस्थान देंवलें आसा? ना, तशें न्हय तें. सतीश कुमाराकूय सगळें खबर आसा अशें दिसता? ना, सारकें न्हू. सतीश कुमारूय चुकी करता, वय सतीश कुमार चुकी करता. म्हाका हें कशें कळोन येता? देवाचें उतर म्हाका सांगता. पळय, सतीश कुमार परफेक्ट ना. सतीश कुमाराकूय आपल्याक तेणें दर एका वेळाचेर आपले सुदार करूंक जावो. ही खबर म्हाका देवाचें उतर सांगता. आनी देवाच्या उतरा प्रमाणें हांव म्हाका सारको सुदार कोत्ता. ह्याच देवाच्या उतरा वरवीं दर एका वेळाचेर हांव सर्वेस्पराचे इच्छे प्रमाणें सेवकाई करपाक हांव म्हाका समर्पीत करता. ताचें कारण जावन आसा देवाचें उतर. फ्रेंड्स, पयलीं जी सोबा आसली पळय देवाच्या उतराचेर आदारीत ती आसताली. दर एका वेळार देवाच्या उतराचो प्रचार करी. सोबेंत सगळ्याकीन पयलें हेंच थिंगा जावचें. तांचो खांबो जावंक जाय पळय तें देवाचें उतर. आनी त्या सोबेंत उतर भरपूर कांय आसा पळय तें जिवीत आसता थंयसर. आतां एक गाडू तुमी मातशें चिंतात. तो बरो भार उबारता थिंगासर. ताजो दोनी त्या गाडवाक दर एका दिसा खावंक दितालो. आनी ताका बळ मेळच्याक तो बरें आसा पळय तें ताच्या खाणेन तो घालून दितालो. तो गाडू बरें आसा तें खातालो आनी बऱ्या भाशेन तो वजनूय उबारतालो. आनी एका दिसा थंयसर एका कार्पेंटर थिंगा आपल्याच्या लाकडाचेर तो कितें तरी काम करी. आनी पळय तो मुसो आसा पळय तो लाकडाचो पळय तो एकठांय करून तो एका साकान भोत्तालो. आनी आतां एके वाटेन थिंगा कोरडो आसा आनी एके वाटेन हो पावडर आसा. एका दिसा हे दोनयान पळयलें पळय हो लाकडाचो पळय पावडर आनी पळय तो थिंगा कोरड ते दोनी एकेच भाशेन सारके थिंगा दिसता. आनी अशें ताणें पळयलें आनी तो असो आतां चिंतूंक लागलो, म्हज्या ह्या गाडवाक हांवें दर दिसा 1 किलो म्हाका थिंगासर चोरो हाडचो पडटा. आनी 1 किलोंतलें थिंगासर ताणें कितें केलें? तितून थोडें तितूंतल्यान काडून उडयलें आनी उरलेलें पळय कोरड आसलें पळय ताणें तितून कितें केलें? तो लाकडाचो भुसो आसा पळय तितून ताणें ताचे भितर मेळयलो. ते गाडवाक तेजो अंतर समजूंक ना. ताणें पळय तें चोरो बरोबर तो लाकडाचो पावडरूय ताणें खालो. दुसऱ्या दिसा ताणें पळयलें हो गाडो आतां बऱ्या भाशेन थिंगासर आपल्याचो तो वेट उबारता. ताणें चिंतलें म्हाजो फॉर्मुला आतां कामाक आयलो.
आनी अशें म्हणून 2 दिसां उपरांत ताणें अर्दो किलो पळय ताणें तो चोरो काडलो आनी अर्दो किलो थिंगासर पावडर घातलो. ते गाडवाक कांय सजमणी कांय मेळोंक ना आनी ते गाडवान खाल्लें. आनी थोडे दिसांनी तो गाडू पयले पळय जे भाशेन ते उबारतलो ते वचोन तितलें तो उबारी नासलो. आतां उपरांत त्या दोनयान चिंतलें म्हजें काम तर चलता, म्हजें काम तर चालीत आसा, तें कांय वायट थिंगा जावंक ना अशें ताणें चिंतून ते 1 किलो चोरवांतलो फकत ताणें थिंगासर 1/2 किलो चोरो धरून आनी उरलोलो पळय तो लाकडाचो पावडर त्या गाडवाक तो खावंक तेका सुरू कोत्ता. दुसऱ्या दिसा पळय तेन्ना काम करपाक तो तेजे गाडू सोदतालो पळय तो गाडू आतां तें गाडू मरोन गेलें. तो गाडू मरलें. कित्याक ताणें थिंगा मेलगोर केल्लो. तें मेलगोर केल्लो नाका जाल्लें खावन खावन तो मेलो. आयज जायतो लोक जीं सोबेत आसा तांकां देवाच्या उतराचो प्रचार सारको मेळना. ह्या भाशेन तिंगा मेलगोर तांकां हिंगा फावो जाता. देवाचें उतर तांकां सारकें मेळना. कशेय भाशेन तेचे भाशेन करून 30 वा 40 मिनीट पर्यंत कसलोय संदेश दिल्यार चलता. तिका बरो तें आयकतात पळय तांकां भावार्थ येता काय? भावार्थ दोतात पळय तांचे जिवितांत सुदार येता काय? कांयच तांकां नाका. तांचे भितर कसली थिंगा जबाबदारीच ना. फाटल्या कांय दिसांनी तुमी जाणव हांव कित्याक इतली मेहनत करता ती तुमी जाणव काय? हें तुमकां दाखोवचे खातीर न्हय म्हूण सगळ्या संवसाराक दाखोवचे खातीर. हांव फकत हें आवडटा म्हाजी जीं भुरगीं जे कल्वरी टेम्पलाचे एक मेंबर जावन आसा ती ओत्मीक रितीन सोकला पडना जावंक आनी शैतानाक कसले थिंगा सोमदी मेळना जावंक. कसले वस्तूचेर थिंगासर ती निराशपणान आसूं उपकारना. कठीण त्या परिस्थितीन आसतना देवाचें उतर आयकोन थिंगासर तांकां थंयसर ताकत मेळो आनी ते सर्वेस्पराचेर आदारीत आसूं आनी तांच्या भावार्थान ती वाडत वचोंची. घोडयेक ते कितलें कठीण आसूं सर्वेस्पराक जिवीत तें जिवंक होच जावन आसा म्हजो उद्देश. आनी त्या पासून दर एका दिसा हांव देवाचें उतर थिंगा वाटेर आसा. दर एक पावटी जावं ती कसलीय मिनिस्ट्री ओ कितलीय मिनिस्ट्री थिंगा आसूं हांव तोरी आसतना देवाच्या उतराचो प्रचार करीत आसा. ताचें कारण कितें तुमी जाणव? आमची मिनिस्ट्री वाडत आसा आनी मिनिस्ट्री वाडत आसा ती जबाबदारी वाडटा आनी ती वाडत आसा जाल्यार तुमी आयकात. सतीश कुमारूय एक मनीसूच जावन आसा. म्हाकाय केन्ना केन्ना विशो घेवपाची एकदम गरज. हांवेनूय विशो घेवचो. हांव प्रचार करता म्हणून म्हज्या ताळाक पासून थोडो विशो थिंगा मेळोंक जावो. हांव देवाचें उतर प्रचार करतालो आनी कोणें म्हाका मॅसेज धाडली. जायते लोक सारके सुसेगाद बसोन देवाचें उतर प्रचार करता. सुसेगाद बसोन देवाचें प्रचार करता. पूण तूं कितले दीस पासून तूं उबेत रावन देवाचें उतर प्रचार करीत आसा? तुज्यांनी बसोन थिंगा देवाचें प्रचार करूंक येता वय म्हज्यांनी देवाचें उतर बसोन प्रचार करूंक येता. हांवें बसोनय देवाचें उतराचो प्रचार करूंक येता. आतां तुमी म्हाका बारकायन आयका. जीं कोण बसोन देवाचें उतर वांडटात तातूंत जायते जाण देवाच्या उतराचो प्रचार एकदम बरो ती करता. तूं बसोन देवाचें उतर वांट ओ उबो रावन वांट. कशे भाशेन तुवें देवाचें प्रचार करूंक येता? आतां पयलीं सावन हांव हे भाशेन देवाचो प्रचार करीत येयत आयला. हांव असोच उबो रावन देवाच्या उतराचो प्रचार हांव करीत आसा. हांव 60 मिनीट ताचे उंच पासून हांव देवाच्या उतराचो प्रचार करीत आसा. दर एक आयतारा दिसा दर एक शुक्रारा दिसा हांव ह्याच भाशेन वरांची वरां देवाच्या उतराचो प्रचार करता. जेन्ना तुमी नासली पळय तेन्ना तुमी आसा म्हणून हें चिंतून अशेंच हांवें प्रचारूय केला. ती जबाबदारी घेवन हांव देवाच्या उतराचो प्रचार करीत आसा. म्हज्या सामकाराक म्हजे सोबेचो साकानी लोक आसा हें चिंतून हांव देवाचो प्रचार करीत आसा. आनी ही म्हजी जबाबदारी जावन आसा. 8 लाख किलो जेवणाच्यो वस्तू 8 लाख किलो जर तुमी इतले तर तुमी रांदीत जाल्यार तितून 50 लाख लोकांक जेवण जेवंक जातलें. हें एक व्हडतें काम. फाटल्या दिसांनी आमी हें 50 लाख लोकांक आमी जेवण दिलें सर्वेस्परान आमचेर कृपा देंवयली. जायत्या लोकांनी आमकां फोन केले. जायत्या लोकांचे पास्टरांनी थिंगासर म्हाका ऑफिसान अशें त्या भाशेन तेणी फोन केलो. बिशपांनी कॉल करून म्हाका अशें म्हणलें तूं एक बरें काम करता. अशें कोणेंच अशें वावर करूंक ना. कंटिन्युअसली 60 दीस पर्यंत आमी जेवणाच्यो वस्तू आमी वांटीत थिंगा आसले. कित्याक ही मिनिस्ट्री देवाच्या उतरा पोरमोणेंच. म्हज्या हुंच्या कोणाकूय
तुवें तर तें दिलें जाल्यार तें म्हाका फावो जालें. सोमयान ह्या भाशेन म्हटलें, आनी जे कोणाक गरज आसा पळय त्या मनशांक तांकां आमी थिंगासर दिलां. जंय देवाचें उतर आसा थंयसर देवाचो वावरूय जाता. सर्वेस्पराची कृपा आनी मोगूय आसता. आनी हीच कृपा दर एका दिसा आमकां देवाच्या उतरांतल्यान हांव तुमकां प्रचार कोत्तां. आनी ह्या देवाच्या उतरांतल्यान तुमकां घोटाय मेळटा. आनी तुमी ओत्मीक रितीन बोल्डीश जावन तुमी मुखार सोदता. आनी तुमी देवाच्या उतरा प्रमाणे तुमचे सुदार करप. ह्या पासत सर्वेस्परान एके सेवकाक तुका वेचून काडला आनी देवाचो वावर मुखार वयता. सोबानी आयकात, तुमी ओत्मीक रितीन वाडत आसा आनी तुमकां बेसांव मेळटा. फकत देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोंक जाय म्हणून. तूं एकाच म्हयन्यान तूं आख्खें बायबल वाच आनी एक पावटी तूं अशें वाचीत जाल्यार आनी तुमची वाड जायत रावतली आनी ओत्मीक रितीन तुमी वाडटली. ह्या भाशेन हांवें म्हटलेलें. पयले सोबेचो तो पयलो खांबो तो ताणें तयार केल्लो पळय तें देवाचें उतर. ते बुन्यादीचो पयलो खांबो देवाचें उतर. आतां आमी मागणी करुया. पवित्र आत्म्या, तुवें आमचे लागीं सारकें येवन उरलेल्या म्हणून तुका आमी आर्गां दितां. देवाच्या उतरान कसलीच गोडबोड ना. तुज्या उतरा वरवीं तुज्या इच्छे पोरमोणे चलता पळय तसली सोबा तुज्या मुखार येवंक तुज्या आजीरपणान येवपाक आमचे तूं काकलूत कर. कसल्याच वस्तूंनी आमी पाटी रावचे न्हय. आमकां सगल्यांक तुजी सोबा कशी वयर काड बापा. आयज पर्यंत तुवें आमकां सगळे प्रॉब्लमांतल्यान आनी ह्या कॅल्वरी टेम्पलाकूय दरेक कोटिनांतल्यान आनी प्रॉब्लमांतल्यान साल्वार दवरल्या. तुजे सोबेचे आमी मेंबर जाल्ले आसात आनी हांगासर आमी मागणी कोत्तात. ह्या सगल्यांचे मागण्यांचो जबाब तूं आमकां दी. दरेक प्रॉब्लमांतल्यान आमकां सुटका दी. सैतानाक खंयचेच बाबतींत तिंका सुवात दिनाका अशें आमकां आदार कर. तुका महिमा दिता तसलें जिवीत आमकां तूं दी बापा. आमची भावां भयणां कसले वायट परिस्थितींत ती आसो आनी तसले वायट परिस्थितींतल्यान तूं तांकां सुटका तूं फावो कर. तांकां खुशालकाय आनंद तांकां दी. भरपूर कांयचे जिविताचे आशिर्वाद तांचे दिवं. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी हें मागतां. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.